नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत तुटल्यो सुमार 2000 जाणांच्यो 7 जल्मांच्यो गाठी. साश्ट म्हालात नोंद जाल्यात सगळ्यांत चड केसी. सरकारी आंकडेवारींतल्यान बाब उक्ताडार. सेंट फ्रांसिस झेवियर संबंधी आक्षेपार्ह विधान. गौतम खट्टरा आड एफआयआर जाली नोंद. धार्मीक एकचार इबाडटलो अशी विधानां करची न्हय, कायद्या प्रमाण जातली कडक कारवाय. मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. दिवचल सावरगांव वाठारांतले धोंड भक्तगण काडटात उदका खातीर वळवळे. धोंडांनी दिली दिवचलच्या उदका पुरवण खात्याचेर धडक. अधिकाऱ्याक घालो घेराव. कुट्टी खांडेपार पंचायतीत एक धक्को दिवपी घडणूक आयल्या उजवाडाक. सचिवान फोटीची सय करून लोकांकडल्यान कर केला वसूल. पुलिसांनी कर्मचाऱ्याक घेतलो ताब्यात. गोंयांत फुडले 4 दीस पावस पडपाची आसा शक्यताय. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. 23 तारखेर जारी केला येल्लो अलर्ट. आनी कोरगांव पाळेवाडा उपरासला उदकाचो प्रस्न. फाटल्या कितलेशेच दीस जाले सुकल्या नळ. संबंधीत खात्याकडेन कागाळ करून लेगीत जावंक ना कारवाय. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रस्न करचो सुटा वा थळाव्यांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. सेंट फ्रांसिस झेवियर संबंधी आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. गोंयांत येवन धार्मीक एकचार इबाडटलो अशी विधानां करची न्हय. स्पिरिच्युअल मोटिवेटर गौतम खट्टराचेर एफआयआर दाखल केला. हे विशीं कायद्या प्रमाण कडक कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करून क्रिस्तांव भावांची भावना दुखयल्ल्यान स्पिरिच्युअल मोटिवेटर गौतम खट्टराचेर वास्को पुलिसांनी केस नोंद केल्या. 18 एप्रिलाक खारीवाड्या वयल्या टिळक मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या भगवान परशुराम जल्मोत्सव कार्यावळी वेळार हे आक्षेपार्ह विधान केले. ही घडणूक उजवाडाक आयल्या उपरांत पुराय गोंयांत तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन खट्टराचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी सयत विरोधकांनी लावन धरल्या. मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्डचे मुखेली विजय सरदेसाय, आप गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हळडोणचे आमदार कार्लोस फेरेरा, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरतन हेर वांगड्यांनी सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान खर तिडाक उक्तायली. स्पिरिच्युअल मोटिवेटर गौतम खट्टराचेर खर कारवाय करची तशेंच गोंयांत येवपाचेर बंदी घालची. भाजप मंत्री आनी आमदाराच्या हजेरीत अशी विधानां करप म्हळ्यार धार्मीक भावना दुखोवपाचो यत्न आसा अशें विरोधकांचें म्हणणें. देखून संबंधिताचेर खर कारवाय जावप गरजेची आसा. जो गौतम खट्टरान आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर सान फ्रांसिस झेवियराचेर जी उतरां तो उलयला, आय कंडेम इट. दिस गौतम खट्टर इज एन एंटी मायनॉरिटी लीडर. आनीक आमच्या गोंयांत आज हे हेट्रड स्प्रेड करूंक, आमचे मदें डिवायड करपाक असले नॉन स्टेट एक्टरांक हो सरकार गोंयांत हाडटा. म्हाका दिसता द शॉकिंग पार्ट इज द chaotic silence of leaders, MLAs, ministers in the background. I condemn this statement made by Gautam Khattar. I strongly condemn what has happened. Insulting Saint Francis Xavier, and it is hurting all the devotees, all the followers of Saint Francis Xavier. हातून एक पॅटर्न आसा. ह्या बीजेपी सरकारान हो पॅटर्न केल्लो आसा. सिस्टमॅटीक कॅल्क्युलेटेड मुव्स. वास्को जालो, काल पणजे जालो. नाव हे कित्याक करतात? टू हायड द फेलियर. दे आर फेल्ड एज अ गव्हर्नमेंट, फेल्ड इन गव्हर्नन्स. वास्को पळय, एक मंत्री आसा, 2 MLA आसा बीजेपीचे. गोवा करपाचें आमकां प्रॉब्लम ना. ओके, बट वाय आर यू अटॅकिंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी? वाय डू यू हॅव टू से समथिंग? कित्याक म्हणपाचें तुका दुसरी कम्युनिटी बद्दल? तूं उलयता प्रमाणे तूं तुगे कम्युनिटी, तुगे प्रोग्रामाचें उलय. वाय टार्गेटींग सम अदर कम्युनिटी? आतां तेणें कितें उलयला? तो व्हिडिओ व्हायरल जातकूच म्हाका मातशें आयज सांजचें म्हाका चोयलो व्हिडिओ. हांवें ताबडतोब रावना. सद्याक हांव एकलो येयलो आहा. कित्याक
म्हाका दूख लागली अँड आय डोंट वॉन्ट लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. इफ आय वॉन्ट आय कॅन क्रिएट. आमकां जाय जाल्यार आतां फोन करून जाय ते हजार लाखांनी क्रिस्तांव भाव भोंवण येता म्हणजे बरोबर हिंगा वास्को पुलीस स्टेशनाक. पूण हांवें नाका म्हणलें. हांवें म्हणलें ओन एक कंप्लेन बरयला. कित्याक लागून बरयला? तो आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो सांत गोंयचो साहेब पुतून हो एक मनीस गौतम खट्टर म्हणून तेणें एक डेरिवेटरी वर्ड यूज केले तेणें. कालची जी इन्सिडंट जाला तो खरेंच अनफॉर्च्युनेट आसा आनी कंडेमेबल आसा. जे आमी वक्तेक सांगलेले और येयल्ले तेणी जे आमकां न कळटा आनी बाकीचे माचेर जे न कळटा ते जे घडलां आनी तेणी जे उलयलां ताका आमी खरेंच कंडेम करता आनी सगळे गोंयकार भावांक भयणांक आमी सॉरी म्हणटा. गोंया भायरसान येवन गोंयचो धार्मीक एकचार इबाडटलो अशी विधानां करची न्हय. आयोजकांनी कार्यावळ आयोजीत करचे पयलीं उलोवप्याक समज दिवप गरजेची आसा. गौतम खट्टराचे FIR दाखल केल्या. हे विशीं कायद्या प्रमाण कडक कारवाय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. परत एकदा सगळ्या जाणांक आवाज करता की अशा पद्दतीचे जे कार्यक्रम दवरता तांच्यांनी सदोदीत की जे भायले वक्ते येता तांकां तांच्यांनी म्हाका दिसता गोंयांतली कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही आनी आयोजकांनी तांकां पयल्यान पयलीं समज दिवपाची गरज. आमी तेजेर ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड केला. तो कोणूय आसूं न्ही तेजेर FIR रजिस्टर्ड केला. फुडली इन्क्वायरी करता तेजेर कारवाय करता. खरें म्हणजे एक्चुली तेज्या वेळारूच ताका स्टॉप करपाक जाय आशिल्लो. बट केन्ना केन्ना कशें सडनली जायना. एकदां कितें सांगप कितें ना ह्या द्विधा मनस्थितीत उरता म्हणून कदाचित तशें जालां आसतलें. बट ताजेर FIR रजिस्टर्ड करपाक म्हज्या ताका फाटीं रावूंक ना. FIR रजिस्टर्ड ऑलरेडी रातीच केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आमकां उदक दिया तशी मागणी करीत लयराईचे एकवत पाळपी दिवचल सावरधाट वाठारांतले धनगर समाजाच्या धोंड भक्तगणांनी सोमारा दिवचलच्या उदका पुरवण खात्याचेर धडक दिली. तिडकिल्ल्या धोंड भक्तगणांनी अधिकाऱ्यांचेर प्रस्नांचो शिवर केलो. धनगर भावांची लोकवस्ती आशिल्ल्या दिवचलच्या सावरधाट वाठारांतले नळ फाटल्या बुधवारच्यान सुक्यार पडल्यात. नळांक उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. उदक येतले म्हूण वाट पळयली मात उदकाची समस्या सुटूंक ना. लयराई देवीच्या एकवत पाळपी धोंडांची तर सामकीच हालत जाल्या. देखून लोकांसयत पिवपाच्या उदका खातीर तांकांय वळवळे काडचे पडल्यात. उदकाच्या समस्येन तिडकिल्ल्या धोंड भक्तगणांनी सोमारा उदका पुरवण खात्याच्या दिवचलच्या कार्यालयार मोर्चा व्हेलो. धनगर समाजाचेर अन्याय कित्याक असो प्रश्न तांच्यांनी केला. सगळे आमच्या मनशांचे हाल जाता. आमकां व्हाळाक वयचें पडटा पाणी हाडपाक आनी आतां धोणाकूय पाणी ना, न्हावपाकय पाणी ना, पिवपाकय पाणी ना. भुरग्यांचे हाल सगळे हाल, उमळूकूय पाणी ना. येयल्ले आसा खंय खंय वयता 3 किलोमिटर आमकां वयचें पडटा व्हाळाक पाणी. 3 किलोमिटर आहा. थंय वचपाक आनी येवपाक आमकां कितको टायम जावो तो पळयात. आनी पाणी खंय ना. तो फार्मर तो दुसरो पाणी सोडपाक येता न्हू तो परत आमकां पाणी पावला काय न पावला ताका खबरूच ना. पाणी सगळी हॅटाला भोवता. कितें दिसतलें आयज 8 दीस जाले पाणीच ना आमकां अजिबात. कितें करपाचें आमी हेचे फुडें कितें करपाचें आमची सांगा पळोवया तुमी. कितें करतले ऑफिसान वचून सांगा म्हणटा आमकां. ऑफिसान येयल्यार अशी प्रॉब्लेम. आता तुम्ही कितले सध्या 110 धोण आहा तांकां अजिबात पाणी ना आणि बाकीच्या लोकांकडून पाणी ना. तांकांय ना पाणी. टँकर बी कितें टँकर आमकां 8 दिसांनी एकदा येयल्लो बुधवार आसा थंयसून टँकरय येवंक ना. लास्ट 5 म्हयन्याले कंटिन्युअसली प्रॉब्लम आसा उदकाचो. पूण आमी 2 फावटी येवन पयचे पयलीं गेले आमी आनी आमचो अध्यक्ष धनगर समाजाचो तसोच आमचो पंच फॉलोअप घेत आसा आनी आमी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें की उदकाची आमी सोय करतले. आनी मदींच खंय तरी 8 दीस मातशें कितें सॉल्व जालें कितें जालें खबर ना. पूण परत आतां लास्ट 5-8 दीस जाले उदीक कंटिन्युअसली धोणांक तर आमकां ना. टँकर धाडटा, एकूच टँकर धाडटा ते सांजचे दनपार 12 बी धाडटा. आनी तेच्या उपरांत आख्या गांवांत अर्दी जी 20-25 घरां आहा पळय तांकां लास्ट बुधवार टँकर धाडलेले आनी आयज सोमार. आतां इतले 4-5 दीस जावन गेले कंटिन्युअस उदीक ना आनी ते लोक कशे जगप ते म्हाका खबर ना. ह्या जगान कशें आहा उदीक लायट आनी हे इम्पॉर्टंट आहा आनी तेच आमकां अजून मेळना. आनी आमी झगडटा कित्याक लोक खंय पावले आनी आमी अजून उदकाकूच झगडटा. कितलींशीं वर्सां जालीं उदकाक लागून झगडत आहा. आमच्या लोकांची गोरवां आहा, बोकडां आनी हे लोकांनी जगप कशें हें म्हाका तर कळना. सावरधाटीतले सगळे धोंड गण आमचे PWD ड्रिंकींग वॉटरचो साहेब आसा ताका मेळपाक येयल्ले. गेले 8-10 दीस सावरधाटीन उदीक ना. कांय घरांक येता, कांय घरांक उदक येयना. आनी जर पयशे जाल्यार आमचे 100 ते 110 धोंड आसा आनी तांकां एक टँकर धाडटा आनी ती एक टँकरीन 100 ते 110 धोंडांक न्हावपाक आनी जेवण करपाक उदक पावना. सो तेज्या कारणान हे आमचे सगळे धोंड गण हांगा साहेबाक विचारपाक येयल्ले पूण आमकां ऑफिसान कोणूच मेळ्ळो ना.
एई म्हणटा तो आगा तो आपूण खंय तरी भायर आसा पाळी खंय तरी आसा दुसरो टीए आसा तो ना ऑफिसान तर आमकां ऑफिसान हांगा साहेब कोण मेळूंक ना आनी आमी फाटल्या फावटी जानेवारीचे 1 तारखेक हांगा येयल्ले आनी निवेदन दिल्लें की आमकां सावड वाटेन जवळ जवळ 300-350 पॉप्युलेशन आसा आनी थंय 70 ते 80 घरां आसा आनी आमचो मुख्य धंदो आमच्या लोकांचो जो आसा तो गोरवां पोसपाचो आमकां गोरवांकूय उदक जाय पडटा आनी पिवपाकूय उदक जाय पडटा थंय आनी उदकाचो सोर्स काय ना तर आमी रिक्वेस्ट केल्ली एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लें की आमचो उसप जंक्शनाच्यान सावड वाटेन एक सेपरेट लायन प्रपोज केल्ली जेणे करून आमठाण्याच्यान जी लायन येयला ती सावड वाटेन एक सायडीन कंप्लीट क्लियर जातले आनी जी उसपाच्यान लायन येयला ती दुसरी सायड क्लियर जातली आनी उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमी विचार करता ट्राय करता म्हणून तेच्या उपरांत आमी जानेवारीचे 4 तारखेक मुख्यमंत्र्याकूय एक निवेदन दिलें आनी मुख्यमंत्र्याचो रिमार्क घेवन आमी चीफ इंजिनियराक सबमीट केले तेजेर अजून कांयच एक्शन जावंक ना आमचें सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी लोकप्रतिनिधी सांगता आमचे की आमी लायट उदक आनी रस्तो म्हाका नासतना दिता तुमी म्हाका नासतना दिता ती बरी गजाल पूण आमी मागोनूय तुमकां जर तुमी जर आमकां दिना असो धनगर समाजाचेरूच अन्याय कित्याक आयज सावड दाटींतले भुरगे ग्रामस्थ आमचे तेन्ना म्हाका जेन्ना वॉटर सप्लाय नांव येयल्लो टँकरीचे किंवा कन्सर्न इंजिनियराक मेळून मातशें धोडांचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जाला जाल्यार हांगा पळय जाल्यार एक 20-25 भुरगे आसा सावड दाटीन उदीक ना म्हणा पूण हेच्या पयलीं जर समज तेंच्यांनी काल पयर किंवा सुद्दां उदक ना म्हणून तेंच्यांनी कोणाक म्हाका तरी दिसना आमदाराक सांगलां किंवा एज अ ZP म्हणून म्हाका सांगलां अशें हांगा येयला तेन्ना दिलीपान म्हाका एक कॉपी दिल्ली आसा फाटली रेफरन्स नंबराची तेचें कितें इंटिमेशन जालां म्हणून तेका हांगा हांवें थंय कन्सर्न इंजिनियरा कडेन उलोवन हांव पळयतां म्हणजे आमच्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. तामिळनाडू आणि कर्नाटकाच्या दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो आणि हवामान बदलाक लागून गोंयांत 20 ते 23 एप्रिल मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्या फाटभुंयेर 23 एप्रिलाक पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या 4 दिसांत गडगडाटा सयत पावस पडपाक शकता. कोरगांव पाळेवाड वाठारांत उदकाचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. फाटले कितलेशेच दीस नळांक उदक येना. संबंदीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळावे सांगतात. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. हेर वाठारांनी उदक सुरळीत येता जाल्यार आमच्याच एकाच वाठाराक उदक कित्याक सोडिनात असो प्रस्न थळावे उप्रासपाक लागल्या. सदांच तेंचो पाठपुरावो करीत आसता पण कितें जालें खबर हे लोक जे आहा ते काल सगळो लोक पंचायतीन येयल्ले पाणयाच्या विशया खातीर आनी पाणयाचो विशय जो आहा तो आयज 3 म्हयने जाल्लेले आहा. 3 म्हयने हाराहार तेंचो चालूच आहा विशय हो. आनी सांगपाचो म्हणजे टँकर सारको टायमार पावना एक जालो. पाणयाचो विशय जर त्या कोरगांवान पाणी सगळ्याक आहा पाणी पण तांकां 1-2 वर्सां जर पाणी दिल्लेले जाल्यार तेंचो सुटावो जातलो असलो विशय. आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे हो टँकरचो व्हरपाची कॅपेसिटी ना पण रोड आहा पण टँकर वचपाची कॅपेसिटी ना. हांगासून तांकां वयर येवपाक लागता आनी तांकां पाणयाचो हांगासून पाणी कशें व्हरतले. पाणी येता ते येता रातचे 2 केन्ना मातशें येता आनी वयता ते पाणी न्हू. आयज सांगपाचें म्हणजे लोकांक तो आयज तितलो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आयज ते रस्त्यार उतारलेले आहात. हांव सराकच्या कानार घातले ह्या PWD जे आहा म्हाका दिसना हे खंय काम करता अशें. तांकां जेन्ना ती कंप्लेन येता तेन्ना तांकां पाणी येता नाल्यार पाणी तांकां येना. 3 म्हयने जाले तेंच्यांनी कितें करपाचें. तेंच्या घरा कडेन पाणी तेंची कामांक ती सकाळीं वयतात दनपारां येतात राती येतात आनी पाणी भरपाचें केन्ना आनी काम करपाचें केन्ना आनी खंय वचपाचें केन्ना हे प्रत्येक गोश्टीचो तेंच्यांनी अनुभव घेवपाक जालो. सराक हांव तेच म्हणटा आमदाराक सरान हेजेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडून तांकां पाणयेचो ह्या 2 दिसांनी तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलेलो आहा जर ह्या 2 दिसांक पाणी येयना जाल्यार तूं पंच आमी सगळे त्या हेजेर PWDच्या ऑफिसान वचान आमी थंय बसतलो म्हणून तेंच्यांनी आयज आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आमकां ना उदीक येना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतले ऑफिसांनी. कितले दिसाचो कसो काय तुम्ही हे केलं?
आता कितले जाते सगळे 2 दिसाचे मागडे आमकां जाय न्हू आता फाल्यां पर्यंत तरी उदीक येवंक जाय आमकां ना जाल्यार मागीर कितें नाल्यार आमी मोर्चा काडटली आणि सगळ्या वॉर्डान पाणी आसा म्हणजे ह्याच वॉर्डात पाणी ना कसा तर ना आल्या कोणाकच नका असला न्हू. सगळे घेता दुसऱ्या काय सोडतात ते सांगतात पण प्रेशरार पाणी ना आणि ते एकच दीस प्रेशरार झालं का ते पाणी पावतला कसं आणि त्या कसा काय एका दळ्याक कोणाच्या बारी घेता एकाच्या दळ्याक येईना ना पाणी आमकां आणि एक थेंब भर येईना पाणी आमचं येईना मग तुम्ही कळशी बी घेऊन रस्त्यार रावले आमकां आतां 10 दीस जाले उदीक बी कांय ना आमी सदां तशेंच करपाचें उदीक केन्नाच मेळना आमकां ते अंदूच्याच वर्सा आमकां अशें जालां नाल्यार केन्नाच आमकां सांगना आनी येता येता म्हण सांगता आनी उदीकूच येना जाल्यार आमकां आमी खंय वयपाचें उदकाक आमकां बाय बी कांय ना हांगासर ताका लागून आमी उदकाक लागून पळय कितें करता तें तुमीच पळया सगळं कळशे बी घेवन रावल्यात मग तुमकां टँकरान बी उदक दितात टँकरान आमकां काल दिल्ले 2 बॅरल आमी सगळ्यांनी घेतली परत आयज आमकां उदीक ना आतां आमी खंय वयपाची टँकर आणि म्हणजे बघ आता सकल मी घरा तांकां आमी टँकर आणि पाणी व्हर शकना न्हू आमकां बायचोय प्रॉब्लेम आसा सो आमकां 4 दिसांनी तो पाणी सोडटा न्ही तो कसो रातचो 1-2 लोक कामाक वयतलो का रातचो पाणी भरूंक रावतलो दिसाचो कामाक वता मागीर रातचो न्हिदांक नाका लोकांक पाणीच भरूंक रावपाचें लोक बोबरीमोड्डी केप्यांतल्या एका कनालात बुडून 20 आणि 22 वर्साच्या दोगा तरणाट्यांक मरण आयले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोगूय तरणाटे मडगांवचे आशिल्ले. केप्यां पुलिसांनी उजो पालपी दळाच्या मजतीन दोगांची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. सध्या तांची कूड केप्यां भलायकी केंद्रात शिफ्ट केल्या. गुन्ह्या फाट्यान कानोळे वाठारात धाड घालून सुमार 630 ग्राम म्हळ्यार 2 लाख रुपयाचो चरस जप्त केला अशी माहिती पुलिसांनी दिली. या प्रकरणात गुजरातातल्या हिरन रामोलिया आणि शब्बीर भाई सय्यद ह्या दुबावित आरोपींक अटक केल्या. दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखण न्यायालयान दिल्या. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे म्हणणे. इंडिया अलायन्स देशविरोधी आणि बायला विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान तांणी विरोधकांचेर खर टिका केली. तशेंच भाजप पक्ष बायलां सशक्तीकरणा खातीर सातत्यान वावुरला. मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायलांचे सशक्तीकरण दुबळें केला अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. बायलांक लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान लोकसभेत सादर केल्ले बायला आरक्षण विधेयक नामंजूर जाले. ह्या फाटभुंयेर भाजपान आयतारा पत्रकार परिशद घेवन विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली. काँग्रेस हो देशविरोधी पक्ष अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें म्हणणे. भाजप पक्ष बायला सशक्तीकरणा खातीर वावुरता, मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. आयकात. इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस और खास करके डीएमके इनका हम निषेध करते हैं. ये इंडिया अलायंस जो एंटी नेशनल पार्टियां हैं, ये इंडिया अलायंस एंटी वुमेन पार्टियां हैं. मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से भी इनका निषेध करता हूं. पार्टी ने कभी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया. जिस पार्टी की महिला प्रधानमंत्री रही, लेकिन उस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कभी नहीं किया. कहता हूं कि महिलाओं का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया. रिसेंटली दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर एज अ कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिया. ये सपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, तृणमूल हो, ये सभी पार्टी तो ये फैमिली राज्य पार्टी है. हमेशा के लिए खुद के फैमिली को आगे करने का काम इन्होंने किया है. 12 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ
जो जो काम अच्छा काम देश के लिए किया उस काम को अपोज करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 तलाक का बिल लाया, उसको विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उसको विरोध किया। जीएसटी लाया, उसको विरोध किया। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस इज एन एंटी नेशनल पार्टी, मैं कहता हूँ, और उसने एंटी नेशनल काम करने का काम हमेशा के लिए करते हैं। मजगती बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायला सशक्तीकरण दुबळे केला। ह्यान पयलीं अशाच तरेच्या कायद्यांक काँग्रेसीन विरोध केला अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। दुसरे वटेन विधेयकाक विरोध केल्यान आमदार देविया राणे हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली। हो बायलांचो अपमान अशें आमदार देविया राणे हांचें म्हणणें। नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2026 चे बिल, ते बिल काल पार्लमेंटान ज्या तरेन 16 आणि 17 तारखेक प्रेजेंट केले आणि त्यानंतर जी चर्चा झाली त्या चर्चेच्या नंतर ते मतदानाक घातले आणि ते मतदानाक घालतकीर सगळ्या भारतातल्या सगळ्या लोकांनी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळीकडे लोकांनी पळयले की ज्या तरेन ह्या काँग्रेसी, समाजवादी पार्टी, बाकीचे सगळे जे दल असतात ते तातून भितरचे सगळ्यांनी ह्या बिलाचेर ज्या तरेन आक्रोश केलो आणि हे बिल पारीत जावपाक जायना ह्या खातीर जो प्रयत्न केलो आणि ते बिल जे आसा ते बिल संसदेन ते पास जावना। काँग्रेसीन आणि बाकीच्या ते दलांनी सगळ्यांनी बायलांचो म्हणजे महिलांचो, नारी शक्तीचो एक व्हड प्रमाणात विश्वासघात केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर ही गोष्ट आसा ती एकदम निंदनीय आसा। महिलांक आमी पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरिल्ली आसा। खंयचेय क्षेत्र जावं एक फ्रॉम अ गर्ल चायल्ड टू स्टुडंट आसूनी की कॉलेज आसूनी की फुडें डॉक्टर जावन इंजिनियर, सगळे क्षेत्रांनी महिला फुडें आसा। पण राजकारणांत तांकां तितलें रेप्रेझेंटेशन मेळना आसून जे डिसिजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ चेंजेस जे जावपाक जाय देशा खातीर ते कशें केन्ना जावपाक शकता जेन्ना तांकां रेप्रेझेंटेशन मेळटा। आणि हे 33% रेप्रेझेंटेशनानच जावपाक शकताले, पण हे आणि वी विमेन आर द 50% पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री आणि आमकां फुडें व्हरपाक म्हणजे हे जे घडलां इट इज एक्चुअली ऐतिहासीक दीस जावपाचो हो आमच्या भारत देशान की फायनली हे बिल पास जावन, बट इट इज आय थिंक आमी म्हणपाक शकता अ ब्लॅक डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत, बिकॉज महिला खातीर खऱ्या अर्थान तर आमकां फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें, खरेंच तांकां तर महिला फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हें बिल पास जाता आशिल्लें आणि ते राजकारण करपा नाशिल्लें हातून। प्रत्येक महिलाचे स्वाभिमान आणि तांचे पळय आत्मसन्मान आसा ताजे हे अपमान। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मळकणे ग्रामपंचायत वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचेर थळावे आक्रमक जाले। उदकाचो उणाव आणि पर्यावरणाचेर जावपी परिणामांचो भंय उक्तायतना गांवकारांनी सुमार 89 प्लॉटांच्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो। पळयात। आयतारा मळकर्णे गांवची ग्रामसभा बरीच तापली। हे बसकेत प्रस्तावित सुमार 89 प्लॉट मेगा प्रकल्पांचो प्रश्न केंद्रीत आशिल्लो। संबंधित प्रकल्पाक टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग विभागाची परवानगी मेळिल्ल्याचेय थळाव्यांनी सांगले। पूण फाटल्या कांय वर्सांत अशा प्रकल्पांक लागून जमीन, उदका स्त्रोत आणि पर्यावरणाक लुकसाण जाल्ल्यान गांवकारांनी खर नाराजगी उक्तायल्या। उदकाच्या उणावाचो भंय उक्तायतना गांवकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला आणि तो बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केल्या, नाजाल्यार उच्च न्यायालयात अपील करपाची शिटकावणी दिल्या। मजगती गांवांतल्या लोकांची भावना लक्षात दवरून हो प्रकल्प थांबोवपाचो यत्न करपाचें आश्वासन पंचायतीन दिल्या। जवळ जवळ जे 89 प्लॉट्स जे सप्टेंबर जो आमचो एरिया आसा 82/1 ह्या एरियेक जवळ जवळ 89 प्लॉट्स येतात। त्या प्लॉटांक उदकाचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार मळकपणाक दिसाक 2-4 वरां उदक येता, म्हळ्यार सकाळची 2 वरां आनी सांजची 2 वरां। लायट ना जाल्यार उदक आसना। सपोज जर 89 प्लॉट जर सप्टेंबर मळ म्हणटा थंय जर येयले जाल्यार उदकाचो असो इश्यू जातलो की मळकपणच्या लोकांक उदक पावचेंच ना आनी फ्युचराक इतली त्रास जातले की सामकी अशी परिस्थिती जातली गांवची की उदक मेळना जाल्यार 1-2 दीस आमकां उदक नाल्यार कितले त्रास जाता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। फ्युचराक जर उदक जर ना आनी लायटूय जर आमकां जर फ्लक्च्युएट जाली जाल्यार आमकां रावपाक मळकपणाक खूब त्रास जातले। जी 89 प्लॉट जे सप्टेंबर येतात
ते आमच्या मळपण गांवाक जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाकाच खबर ना कितलीं वर्सां जाली आसतली आमची जाणटी लावड्यात अयशीं सुद्दां आमची घरां ना तरी पूण हांगा 89 घर जातली. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कांय तरी एक इशू रेज करचो आनी आमकां तुमी सारको एक सपोर्ट दिवचो. पंचायत म्हणटा कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचें ना कंपाउंडाचें. सो पंचायतीन मातसो बरो रिस्पॉन्स दिलो पूण म्हाका दिसता की तेणी आनी मातसो जर खरेंच आमकां बॅक केल्लो जाल्यार आमी आनी मातशें एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक शकताले. सपोज आतां समज तेंच्यांनी समज पंचायती वयर समज हाय कोण आसा तेंचे कडेन वचून समज पास केलें जाल्यार तुमचें स्टँड कितें आसतलो, तुमी कितें करतले? आमी जाता तितले कोर्टान वचपाची तयारी दवरपाक शकता. कितें चल्लां म्हणून कांय कळना. हां तेणे हाजेर खंय तरी एक बडी बसपा जाय आनी खंय तरी बंद जावपा जाय. सगळ्या बोल्सांत भरीत जर गेले अशे गांव काबार जातले कितें आनी मागीर आमकांय खंय तरी बसचें पडटलें एज्युटेशन घेवन सगळे गांवच्या लोकांक आनी आमी बसतले. आनी फाल्यां जर थंय लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाली जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलें हेका, लोक गांवचो लोक न्ही. एक विशय आसलो तो आमचो हेजो प्लॉटिंग जें आसा इलिगल प्लॉटिंग जें आमचें खूब वर्सां जालें हांगा चलता गांवा भितर आनी त्या प्लॉटिंगाचें खूब डिस्कशन जालें कारण CCPन आमकां एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा म्हणजे जे प्लॉट करून घेतल्यात ते कंपाउंड बांदपा खातीर CCPन एप्रुवल दिले नंतर आमकां कांय गोश्टी ह्यो करच्यो पडटात म्हणजे सेक्रेटरी लेवलाचेर आमकां त्यो करच्यो पडटात. त्या प्रमाणे आमी त्यो फुडें व्हेल्ल्यो आनी आयज फाटले एक म्हयनोभर पयलीं तो फायल आमचे कडेन येयल्लो आनी पूण स्थानीक पंचायतीच्या आग्रहानुसार आमी ग्रामसभेक दिवनूच हो एप्रुवल दिवचें जावं एनओसी दिवचें अशें तेंची मागणी आसली. त्यामुळे आमी आयज ग्रामसभेक डेट दवरले पण सगळे लोकांच्या म्हणजे ते स्थानीक जे लोक आसात त्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार की आमकां तांकां एप्रुवल दिवची न्हू कारण फुडें आमकां लायटीक उदकात आनी खूब वर्सां पासून तो एक जो आसा तो ग्रावंड थंय भुरगीं पयसून खेळटाले त्या प्रमाणे तांकां तो ग्रावंडाची बी आवश्यकता आसा पूण तांणी तो जोर धरलो की थंय कोणाकूच एप्रुवल दिवचें न्हू. आतां आमी कितें केलां की आमी आमची जें ग्रामसभेचें रिजर्वेशन जें आसा तें आमी भितर फॉरवर्ड करतले की अशे प्रमाणे आमकां लोकांचो विरोध आसल्या कारण आमकां तें दिवपाक मेळचें ना अशें ठरले कडेन आसा. आनी बाकीचें कांय ना, बाकीचें आमचे प्रत्येक ग्रामसभा जाता सुरळीतपणे जाता, बाकी तशें विशय आनी कांय नासलें. तुमचो स्टँड कितें आसतलो हेजे बद्दल? ना म्हाजो स्टँड कित्याक गांवच्या लोकां बरोबर रावप हो म्हाजो स्टँड न्ही. बाकी कशें आसा सेक्रेटरी लेवलाचेर सेक्रेटरी कसो करता ताका कशी परमिशन दिवपाची ताका कशी आसा तें लावन तो वयतलो पूण गांवच्या लोकांच्या विरोधान वचून हें करप बरोबर ना न्ही. गांवच्या लोकां बरोबर रावप. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें, ह्या दर्यान कितले